नमस्कार. आटेक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां येवकार. मोपा खातीर जी भूंय संपादन केल्या तातूंत महाघोटाळो आसा म्हूण आरोप पेडण्यां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत गोवा सुरक्षा मंचाचे प्रमुख प्राध्यापक सुभाष वेळींकर हांच्यांनी केला. आटेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. तशें लेट जरी जालें जाल्यार अजून गेल्लें ना. म्हणजे सरकार जर लोकांचो भंय जर धरलो जाल्यार 21 वयल्यान 13चेर हाडले न्ही लोकांनी तांकां फटींगपणा खातीर. 13 वयल्यान काँग्रेसांतले 3-4 जाण घेतल्यामुळे 13 संख्या जाली ती, नाजाल्यार आनीक सकयल देंवपाची. सत्ताधारी जर माजलेले आसा जाल्यार आमकां निवडणुकूय आसा न्ही, ताजेर उपाय आनी कितें करतले. जनतेच्या कल्याणा खातीर हो मोपाचो विमानतळ जो आसा ताचे फुडें आनीक एक हें आसा गजाल. ती गजाल जी आसा ती अशें तें नुकसान जें आसा तें अशा प्रकारचें नुकसान आसा की आतां फुडें कितें जातलें तें पळया. 4-5 वर्सांनी लोक येतले, भायले लोक नोकरेक लागतले. ते सगळे गोंयकार आसतले अशें न्हय. गोंयकारांक प्राधान्य दिलें जाल्यार तांकां रावपाक जागा जाय आसतले. फायदो जातलो कांय हातूंतलो, पण नवीं घरां येतलीं ह्या सगळ्या पट्ट्यांत. नवे घरां कायदेशीर बेकायदेशीर सगळें. ध्वनी प्रदूशण म्हणा एअरपोर्ट आयलो जाल्यार आसाच, पण ताजी काळजी घेवची पडटा. जलस्रोत जे आसा सगळे कडेन वॉटर सोर्सीस, ते वॉटर सोर्सीस हे नश्ट जाले, जातले ते ताजी काळजी घेना जाल्यार लोकसंख्येच्या दृश्टींतल्यान परिणाम जातलो. म्हणजे गोंयकार उरलो हांगा अशा प्रकारची स्थिती जावची ना. गोंयान आमचेच बंधू ते, आमी गोंयकार जशे भायर वचून रावता तशे भायले लोक हांगा येवन राविल्ले आसा. गोंयकार कामां करपाक तयार ना, भायलो मनीस कामां करपाक तयार आसा, त्यामुळे तो हांगा आयिल्लो आसा. पण ह्या पेडण्याचो डेमोग्राफीक पॅटर्न सुद्दां बदलतलो. किनारपट्टी पेडणेकारांनी घालयल्ली आसा फुकट आपली. आतांचो CRZ कायदो जो आसा ताज्या प्रमाणे 50 मिटर पर्यंत बांदकाम करपाक जाता. म्हणजे परत बिल्डरांच्या हॉटेलवाल्यांच्या हॉटेल लॉबींच्या घशान घालपाचें कारस्थान तांणी थंय केलांच. आनी आतां 200ची मर्यादा जी आसा ती 50 मिटरचेर आयिल्ली आसा. म्हणजे दर्यानूच घुसया मरे तुमची बांदकामां. अशा पद्दतीची परिस्थिती जी आसा, ग्रामीण भाग सुद्दां आमचो खलास जातलो हाच्या फुडें. आतां पर्यंत तांच्यांनी विमानतळ सुरू जाल्या नंतर म्हणजे 2020च्या मध्याक सुरू जातलो अशें तांच्यांनी ठरोवन घेतलां. म्हणजे अजून 1 वर्सूच उरलां. आतां त्या काळान विमानाचें हें सिव्हील एविएशन जें आसा तें हँडल करपा खातीर कितले कुशल आनी कितले अकुशल म्हणजे स्किल्ड आनी नॉन स्किल्ड लोक रावतले. ऑफिसर कितले लागतले, मिडियम दर्जाचे कितले लोक लागतले, D ग्रुपाचे कितले कर्मचारी लागतले, हेल्पर टायप कितले लोक लागतले, हे आतां पर्यंत तांच्यांनी डिक्लेअर करूंक ना. आमदार डिक्लेअर करिना, सरकार डिक्लेअर करिना, एजन्सी डिक्लेअर करिना कंपनी. आनी समजा तांणी अशें खंयच म्हटलेलें ना की ज्या लोकांची आमी जमीन घेतल्या त्या लोकांक नोकरीन कंपल्सरिली, हो शब्द महत्वाचो, अनिवार्यपणे टाळूंक जायना. आणि प्राधान्यान विथ प्रायोरिटी, विथ प्रेफरन्स न्ही, शब्दाचो गोंधळ करतात. प्राधान्य तांकां तांचेच घेवंक जाय पयलीं, ते ना जाल्यार मागीर दुसरे घेवंक जाय. आनी अनिवार्यपणे कंपल्सरिली तांच्या कुटुंबातल्या लोकांक नोकऱ्यो दिवपाक जाय हें ठरयलां. आनी अजाप सांगता की मुख्यमंत्र्यांनी मदीं बरें आसतना नोव्हेंबर म्हयन्यान फाटल्या एक फंक्शन घेतलें पणजे. आनी तातूंत हे पिडीत जे आशिल्ले मोपा विमानतळाचे तांच्या अवलंबितांक नियुक्तीचे पेपर दिले नोकरींच्या. धनगर समाजाक दिले, नियुक्तीचे पेपर दिले तांच्यांनी. आता हे नियुक्तीचे पेपर जे आसा हे नियुक्तीचे पेपर म्हणजे लागले काय कितें ते, म्हणजे नियुक्ती अशें एडवान्स कशें करूंक शकतात तुमी काय म्हणून. पत्रिका सरकारान ताबडतोब प्रसिद्ध करची, व्हायट पेपर सरकारान प्रसिद्ध करप. आनी तातूंत सगळो अधिग्रहीत जागा कितली घेतल्या, कोणाची घेतल्या, कोण मालक, ताचो वापर कसो जातलो, विमानतळाक कितली जमीन लागतली, तरेतरेचे खंयच्यो गजाली येतल्यो भितर, गॅम्बलिंग झोन येतले काय ना, हाज्या बद्दल श्वेतपत्रिका काडली काय सरकार फटोवंक शकना. ताका कोर्टान खेचूंक शकता नागरीक. ताबडतोब काडची. मागीर पुनर्सर्वेक्षण करचें ह्या जागेचें सगळ्याक. 71 नंतर जे सर्वेक्षण जे जावंक ना तें ताबडतोब तातडीन
त्याच भागाचें सर्वेक्षण करचें गोंयचें मागीर पळया कितें तें पण हांगा फ्युचर तांचो ताजें जें आसा